हा तुम्ही नाव सांगात आणि तुमचं टीव्ही असताना मुखार टीव्हीचा आवाज कमी करा, तुमचा आवाज ऐका ना. ओके सर डिचोलच्या रोजखान पठाण उलयता. हॅलो सांगा ऐकता. रोजखान पठाण हांव क्रीडा शिक्षक आसा. डिचोलीत एक सुसज्ज असं ग्राउंड ना आणि प्रत्येक आमदार केन्ना येता डिचोली निवडून येता सांगता की आम्ही प्रयत्न करता आणि प्रत्यक्ष एक ग्राउंड ना हांगा हॉस्पिटल जे आसा कितें ते फुडल्यान जे ना वाठा जे भितर थंय वाटा बेगची प्रॉपर्टी आहे, बेग समज प्रॉपर्टी आहे. तांकां जर आमी तांचे कितें ते व्हॅल्यू जर दिवन ते स्वतःचे ग्राउंड आमी जर उबें केला तर डिचोलची प्रगती खूप जाता आणि डिचोलची खूप टॅलेंट आसा आणि प्रत्येक आणि भुरगीं जे आसा की न्ही सर सर मुद्दो कळ्ळो. कितीच फॅसिलिटीज ना हांगा त्याच्या बद्दल मातशें उलोवपाक. सर मुद्दो कळ्ळो. या थँक्यू. पठाण सराचो मुद्दो आसा तो म्हणजे डिचोली भितर सुसज्ज क्रीडा प्रकल्पना आणि टॅलेंट आसून बसून जायना जो मुद्दो तुम्ही हेजो मांडटाले तोच मुद्दो. म्हणून कितें आमदारान जे आहा न्ही त्या संदर्भात एक ठोस निर्णय घेवचो पडटलो. आतापर्यंत सगळ्या आमदारांनी फटींगपणां केले आसा, फसयल्ले आसा. आता जे कोण निवडणूक रावतले पळय तेणे बाबा एक लोकांक बाबा हा डिचोली एक क्रीडांगण जाय त्या संदर्भात आपण ते केन्ना दितलो आणि त्याचे नियोजन कसं करतलो ह्या संदर्भात डिचोलच्या जनतेक घेवन डिस्कशन करपाचो आणि ठोस एक निर्णय घेवपाचो अशें म्हाका दिसता. व्हेरी गुड. अशेंच आसपाक जाय. पण एक गोष्ट तुमी लक्षात घेयात, आतां बिचोलेचो ग्राउंड जो आहा काय ना तो शिवाजी मैदानाचो ग्राउंड आहा. आतां तुमी मोठो ग्राउंड जर बांदताले तुमी जागो खंय दितात? कोणूच जागो दिवपाक तयार ना. मुद्दाम तो प्रश्न मुद्दाम काडप की कोणा कडेन वचून तुम्ही जागो घेयात. आतां शहराच्या भायर तुमकां ग्राउंड नाका. हो प्रश्न उपस्थित केल्लो की वन पंचायतीक थंय आतां एक मोठो जागो आसा आणि थंय सगळे क्रिकेटीचे स्पर्धा सगळे जातात. तो जागो जो आहा न्ही तो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खातीर आमी प्रपोज केल्लो आसा आणि आमदार राजेश पाटणेकर जे आहा ते काय सांगले पण तो अजून अस्तित्वात साखळेच्यान तू कितें सांगता? बिचोले तेकोन मये गांव जो आसा पूण मये गांवान एक बरी जागा आसा जी पंचायतीन एक्वायर केल्लेली आसा ग्राउंडा खातीर आणि थंय एक बऱ्यापैकी स्टेडियम जावंक शकता. म्हणजे आमदारान कशें आसा की आमदार निवडून येयल्या उपरांत 5 वर्सां कितें करता बाबा त्या लोकांनी इकडे हाड ह्या गांवा खातीर कितें जाय त्या गांवा खातीर कितें जाय तेजें नियोजन कर आणि 5 वर्सां भितर ते फुलफील कर परिस्थिती. आणि एक फोन आहा तो फोन पळोवया घेवया. हॅलो नरेश जात्री साखळेच्यान. हय उलयात. साखळेचे जे प्रोजेक्ट येयला म्हणटा पळय रवींद्र भवन आनी हॉस्पिटल रवींद्र भवनान 6 वर्सां जाली आजून कंप्लीट जायना आणि हॉस्पिटल कंप्लीट ना. हेच्या उपरांतचे हॉस्पिटल बिचोलचे आहा ते कंप्लीट जाले. आणि एक माझा प्रश्न हा स्विमिंग पुलाचे ओपनिंग आहा ते 1 वर्ष झाले त्याचा ओपनिंग केला अजून ते सुरू जावंक ना आणि ऑलरेडी स्टाफ कित्याक कामाक घेतलो आणि साखळेच्या डेव्हलपमेंटाचे आमदाराचे कितें लक्ष आहा हेजे बद्दल दिवची आमकां. बरोबर म्हणटा तो होत काय कितें आमी साखळे विकास जाला म्हणटा जाल्यार म्हणजे मतदार जे आसा पण मतदार आतां विकास शेवटी कितें तर सगळ्यांक आमी सॅटिस्फाय करूंक शकना. आता स्विमींग पूल थंयसर आसा थंयसर त्यांचा फिल्टरिंग प्लांट जो त्यांचो आहा तो एकदां बंद पडटा आनी ताका परत करचें पडटा. सो परत विष्णुबाब हांगा मुद्दो येता तो येदोळ तो तांणी उपस्थित केल्लो तो क्वॉलिटी ऑफ वर्क आणि मेंटेनन्स आणि ह्यो सगळ्यो गजाली कडेन लक्ष दिनासतना तुम्ही फक्त स्ट्रक्चर्स उभी करतात आणि ती स्ट्रक्चर्स चलना आणि तुम्ही ताका विकास म्हणटाले. स्ट्रक्चर उबी करून पण एक प्रोजेक्ट जो आहा न्ही तो 1 वर्सान किंवा 2 वर्सान दिवूंकूच जाय आणि जनतेक दिसत ना न्ही. समज आता हांव आमदार आहा 5 वर्सां माझो कालावधी आसा न्ही हांवें 5 वर्सां बाबा एक 2 प्रोजेक्ट हांव उबो करतलो अशें हांवें ठरोव जाय आणि 2 प्रोजेक्ट लोकांक दिवूंक जाय. ते जर उबी रावले न्ही लोकांक दिसतले आज डिचोली काय दिसना विकास काय दिसना दाखोवपा जाय बाबा हो विकास जालो असो म्हणून. डिचोली कितें दाखयतले आमी फाल्यां समज कोणी म्हाका विचारलो परको मनीस येयलो आनी बाबा डिचोली बाबा बरें कितें केलां एक राजकारणावर लोकांनी म्हटल्या नंतर दाखोवपाक कांयच ना म्हाजे कडेन हे दिसूं जाय न्ही लोकांक बाबा एक बाबा हेच्या खातीर ते राजकीय परिपक्वता जाय आणि ती राजकीय परिपक्वता जी आसा ती लोकांची जाणीव आसलेली आसूंक जाय. सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे कितें म्हाज्या भागान कितें जाय लोकांचे एस्पिरेशन्स कितें आसात अपेक्षा कितें आसात ह्यो अपेक्षा पूर्ण करपा खातीर हांव सिन्सियर आसूंक जाय आनी नियोजन ते म्हणजे म्हाका हे माझे कशें आसता आमच्या हातूंत भितर आतां आमी आतां म्हाका एक लॅपटॉप घेवपाक जाय म्हाका एक फोन घेवपाक जाय म्हाका एक रेडिओ घेवपाक जाय टीव्ही घेवपाक जाय फ्रीज घेवपाक जाय जाल्यार हांव एक कंज्युमर म्हणून हांव कितें पळयतां तर म्हाका प्रॉडक्ट बरो आसा तो ताजे बरोबर ताजी आफ्टर सेल सर्व्हिस कशी आसा ती बी हांव पळयतां. सो प्रोजेक्टा बाबतींत पसून ती आफ्टर प्रोजेक्ट सर्व्हिस जी आसा ती खूब महत्वाची आनी ती जर नासत जाल्यार मागीर ही परिस्थिती येता. तुमच्या स्विमींग पुलाक फिल्ट्रेशनाचो प्रॉब्लेम येतलो आनी कितें तरी मागीर तें येतलें. फोंड्या भितर कितें तरी तें राजीव गांधी कला मंदीर बांदलें आनी कांय वर्सां भितर मोडून परत बांदचें पडलें अशी परिस्थिती आयली. तातूंत नियोजन आसना ना त्या योजनेचो उपयोग ना तर फायदो ना. आतां समज मया आसा न्ही एक औद्योगिक वसाहत थंय जाय आमदारान ठरोव जाय बाबा ह्या वर्सा आपण मया एक औद्योगिक वसाहत आपण दितलो आणि त्या फाटल्यानच लागू एकच मुद्दा जोडटा तो असो आसा
की आता सरळ सांगपाचें म्हणजे साखळी आणि दिवचले ह्याच्यामध्ये एक प्रचंड अशें एक सुप्त अशा प्रकारचे कॉम्पिटिशन चालू आसा आणि दिवचलेक अंडरमायन करप हे ताचो एक भाग आसा आणि साखळेक मॅक्झिमम बेनिफिट्स दिवप विकासाच्या नांवा सकयल ही स्ट्रक्चर तुमच्या साखळीकारांचेर दिवचलकारांचो आरोप आसा. बरोबर आहा त्यांचो आरोप आहा. पण एक गोष्ट आमकां विचारता की प्रत्येक कडेन ग्रामसभा जातात, प्रत्येक कडेन ग्रामसभेक खूब मोठें म्हत्व आसता. तुम्ही तुमच्या ग्रामसभेत आमदाराक तुम्ही सोडून दियात, आमदार तुम्हाला केन्ना सरपंचाक पूण विचारनात आणि त्या पंचायतीन तुम्ही त्या ग्रामपंचायतीन तुम्ही तुमचे प्रश्न कित्याक मांडना? कारण कालच्या प्रमाणे आम्ही एक काम करूया, खूप महत्वाचा प्रश्न आहे, या प्रश्नाचेर आम्ही चर्चा सुरू करूया. आम्ही हांगा एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव घेतात आणि रोखडेच परत तुमचे येतात आणि त्या हातूंतल्यान जागृत मतदाराच्या संदर्भातल्यान हांगा विष्णू बाबान प्रश्न उपस्थित केल्लो आसा, ताजेर उलोवया. येतात तुमचे कडेन रोखडेच पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचो मतदार राजा. नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या सत्तागृहाच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या कार्यावळींतली कार्यावळ लायव्ह मतदार राजा आणि मतदार राजाचेर आमी डिस्कस करतात. दिवचल तालुक्यांतले 3 मतदारसंघ दिवचल, मये आणि साखळी आणि आमचे कडेन हांगा 4 मानेस्त आसात आणि वेगवेगळे फोन येत आसात. म्हाका दिसता एक फोन ऑलरेडी लायनीचेर आसा येवन आणि तो रावला हेतूच्यान विचारपाक ब्रेक सोंपतलो आनी आमी विचारतलो. फोन घेवया. नाव सांगानी सुरू कर. भाई हांव राजन उसपकर, व्हीपी मेंबर ओना मोळंगे कुडचेरे. सांग राजन. भाई जसो मयाचो प्रश्न आसा तसो कुडचेरे वना भितर गव्हर्नमेंट लँडीचो हे आसा, प्रॉब्लेम आसा. ओके ओके. आणि गव्हर्नमेंट लँड अदर रायट्स जे कोण ऑक्युपंट आसा तेंची नांवां आसा आणि मेन कॉलमान गव्हर्नमेंटाचें नांव आसा आणि हे 1961च्यान चलत आयला आणि हेचेर खंयचोच आमदार किंवा मंत्री हाचेर लक्ष घालिना आणि आमकां ते नंबर पासून पंचायतीन दिवपाक खूब हे जाता, कनेक्शन्स मेळना, लायटींग मेळना, वॉटर कनेक्शन्स मेळना. कळ्ळें राजन, खूप खूप महत्वाचो प्रश्न. थँक्यू व्हेरी मच. हे सगळे विचारा नंतर आमकां लज दिसता की आमचे गोंय मुक्त जाल्या नंतर आजय असे गरीब लोक आसात की जांकां लायटीचे कनेक्शन मेळना, उदकाचें कनेक्शन मेळना, त्या खातीर एनओसी घेवची पडटा. एक गजाल अशी की समज आतां गव्हर्नमेंट कितें म्हणटा की बाबा तूं मुणकार आसा न्ही, कूळ आसा न्ही, तो जागो बाबा भाटकारच्यान घे असो कायदो आसा. आता ही सरकारची जमीन, लोक थंय कसतात, तेजो उपभोग घेतात. आता कितली वर्सां जाली पण सरकार तांकां दिना, हे समजूंक शकना आमी. सरकारान दुसऱ्या सांगता की कूळ म्हणून जमीन दी, हो सगळ्यात व्हडलो गोंधळ आसा की गव्हर्नमेंटची लँड आणि सरकार कोणाचे तर शेवटी म्हणजे लोक जे आसा वन मावळंगे कुडचिरेचे हे लोक कोणाचे शेवटी, हे लोक खंयचे भायले काय कितें. गव्हर्नमेंट जर गोंयचें जाल्यार गोंयच्या सरकारान ते काडून तांकां लोकांक दिवपाक जाय. कित्याक दिना हो एक व्हडल्यान प्रश्न आसा न्हू. म्हणजे आमी जेंकां निवडून दिता पूण तेजें हें सगळ्यात व्हडलें काम आसा. तुका निवडून दिला त्या कामा खातीर ते काम कर, त्या लोकांक जे दिवपाक जाय पळय न्हू, ते जागे, ते घर दिवपाक जाय न्हू, ते कितें तरी कायदो करपाक जाय. करात आनी दियात. राजेंद्रान जो मुद्दो मांडला तो खूपच गंभीर स्वरूपाचो आसा. खंयच्या हातूंतल्यान हांव म्हणटा की ओके इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी मयेची ही पोर्तुगीजांची, ताका लागून कितें तरी कायद्या भितर आसा आनी सेंट्रल गव्हर्नमेंट परत वचून करपाक जाय. पूण हांगा पोर्तुगीज सरकार आनी गोंयची सरकार हातूंत भितर भाटकारशाहीच्या संदर्भात कांयच फरक ना. कांयच ना. आणि सरकारा जाल्यार सरकार जमीन कोणाची घेता, केन्ना घेता. आता गोंयान 4 तरेची जमनी आहात. एक जमीन म्हणजे मयेची आहा त्या प्रमाणे प्रॉपर्टी, त्याच्यानंतर दुसरी जमीन आहा ती मोकासो, बरोबर, तिसरो आहा भाटकार आणि चौथो आहा कोमुदाद आपले काम मोकळे केलें. आता उरलो भाटकारूय मोकळे जाले. आता 2 गोष्टी उरल्या, त्यो मोकासो आणि येवग्य प्रॉपर्टी. बरोबर. आता दुसरी गोष्ट आहा की पृथ्वेश टायमाक तेन्ना 99 वर्सां ताका लीज दिताली. त्या 99 वर्सां लीज जाल्यार आतां ते सोंपली सुद्दां, पण ते तशेंच आहा. गव्हर्नमेंटाक एक गोष्ट करपाक जाय की 99 वर्सां सोंपल्या नंतर ती परत रिवर्ट बॅक टू द पीपल, लोकांक दिवपाक जाय. आणि कूळ कायद्या प्रमाणे जेन्ना एक गोष्ट सारकी लिमिटेशन एक्टा प्रमाणे जर 30 वर्सां ते घर किंवा ती जमीन तेज्या हातीन जर उरली आनी तेजे कसलेंच कंप्लेन दिली ना, कोर्टान बिटन कांय जालें ना, तर ती जमीन कायद्या प्रमाणे तेजी जाता. हो रूल गोंयांक लागनाका कितें. म्हणजे वन मावळंगेचे लोक रावतात म्हणून आता गेले, आता आम्ही 30 वर्साचोच काळ धरुया. 30 वर्सांपासून तर थंय वन मावळंगे रावता जाल्यार सरकार ती जमीन त्या लोकांक दिना कित्याक, हो प्रश्न आसा. सो 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 निवडणुकीच्या वेळार फक्त इतलें करून म्हाका दिसता मत मारून हो प्रश्न सुटचो ना. घडये मावळिंगेच्या लोकांक थारावचें पडटलें की जो पर्यंत करून दिना तो पर्यंत आमची दारांक पांय दवरनाका, आमी मतदान पसून करचे ना. भयानक प्रश्न. एक प्रश्न आमचो आणि एक प्रश्न भितर लक्षात घेवपाक जाय की आतां जाला कशें आतां आमचो हेचो इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी, त्याच्यानंतर सरकारची जमीन, त्याच्या वेळाचे प्रत्येक जण व्यक्ती म्हणून आपापलो विचार करतात.
आपलो तो गांव म्हणून केन्ना विचार करनात. ही एक शोकांतिका, ह्याचो गैरफायदो राजकारणी घेतात आणि त्या वेळाचेर सो मावळिंगेच्या लोकांनी आता गांव म्हणून विचार करपाची परिस्थिती म्हणजे वेळ गरज आयल्या. आसा हो- न्हू, हो- हो गरज. महत्वाचो. हांगा फुडली फोनाचेर कोण तरी होल्डिंग आसा तांकां बेगीन घेवया. हॅलो हॅलो हां उलयात. म्हजें नांव विक्रम मडगांव. हॅलो सांगात आयकता तुम्ही उलयता काय. हांव साखळेच्यान उलयतां. साखळी मतदारसंघ म्हटल्यानंतर हो आमी गोंयच्या दृश्टीन पळयता की गोंय आमचे मुख्यमंत्री सुद्दां म्हणटा की साखळी मतदारसंघ हो मायनिंगाच्या उद्योग धंद्या लागून गोंयचो आर्थीक कोणो आसा. पूण एकंदर आमी जर चित्र पळयलें जाल्यार आमी एक पालक महासंघ एक भारतीय भाषा सुरक्षा माध्यमाच्या आदाराचेर एक निर्माण केलो आनी थंय आमी एक सगळें सर्वेक्षण केलें शाळांचे, प्रायमरी शाळांतले. जर एकंदर 34 शाळा ज्यो आमी प्रत्यक्ष पळयले आनी तितूंतल्यान जी परिस्थिती जी पळयली ती परिस्थितीचेर आमी जर उल्लेख केलो जाल्यार एकंदर फक्त त्या 34 शाळांक फक्त 58 टिचरी. दुसरो मुद्दो आसा तो 58 टिचर. एक्चुअली त्या 34 शाळांक जाय 146 टिचर. दुसरी गोष्ट ह्या 34 शाळांनी 119 गोंयची भुरगीं शिकतात. परंतु एकंदर ही जी परिस्थिती जर पळयली जाल्यार त्या शाळांचो इन्फ्रास्ट्रक्चर नावाची चीज ना. थंय कसलीच तरेची साधन सुविधा ना. जेन्ना आमी आंदोलन उबें केलें आंदोलन ऐतिहासीक आंदोलन, त्या आंदोलनाचो भाग म्हणून सगळे एज्युकेशन डायरेक्टर म्हणजे एज्युकेशन डिपार्टमेंट जागे जाल्यार आमी ज्यो गोष्टी म्हणटा मुद्दो कळो. थँक्यू व्हेरी मच.